दुसरे वटेन कांय पुलीस घर जावय जाल्ले आसात। वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी अशे 208 घर जावय आसात। पुलिसांची 3 वर्सांनी बदली जावपाकूच जाय अशें विजयाचें म्हणणें। एक मेडिको लीगल केस जाली फॉर ड्रग ओवरडोज इन मांद्रे। हो मनशाक एडमिट केलो जीएमसीन तांकां कळ्ळें की ड्रग ओवरडोज जाला म्हणून। जीएमसीन मांद्रे पुलीस स्टेशनाक सांगलें की अशी ड्रग ओवरडोज जाली म्हणून। हे भुरग्याक हे मनशाक एक प्रायवेट हॉस्पिटल दोनापावल व्हेलो। जीएमसीन काडून मांद्रे पुलिसेक सांगलें की अशें जाला, ताका ड्रग ओवरडोज जाला, मरूंक ना, सारको आहा। स्पीकर सर, थंय PSIन ताजे कडेन 20 लाख रुपया मागले हें सगळें हशप करपाक। हाजो अर्थ कितें? कित्याक पयशे मागता ते? हांगा परतेंय बी इश्यू येता स्पीकर सर, पुलीस पॉलिटिकल नेक्सस इन द ड्रग ट्रेड, ट्रान्सफर ऑफ पुलीस स्टाफ। स्पीकर सर, हे जे पुलीस स्टाफ आहा ते घर जावंय जाल्ले आहा खूब कडेन, ते कशेंच शिफ्ट जायना। आमदार येतात वतात पूण तो कॉन्स्टेबल थंय उरता, तो सगळें मांडवली करून आसता थंय। तो स्पीकर सर, पुलीस म्हणटा ते 3-3 वर्सां ट्रान्सफर जावंकूच जाय। पेडणे पुलीस स्टेशनार एक पुलीस पर्सनलान कंप्लेन दिली की आपले चलयेचेर मॉलेस्टेशन जालें म्हणून। पुलीस स्टेशनान कंप्लेन दिली, धरलो मनशाक, PSIन कॉम्प्रोमायज केलें। स्पीकर सर, पुलीस कॉन्स्टेबलाक जर स्पीकर सर, पुलीस कॉम्प्रोमायज करूंक ना आसतलें, तेणी जाय जाल्यार केस दिवची। लोक आपल्या मदीं कॉम्प्रोमायज करतात आनी मागीर परत पुलिसेचेर घालतात। तूं चॅक कर PSI कडेन, तूं केस दी, हांव चॅक करता। PSI कडेन चॅक कर, हांव चॅक करता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।